जेजू बापा लागी आपल्या शिसां खातीर मात्र न्हय, ह्या शिसांची शिकवण ऐकून जेजूचेर विश्वास दवरूंक वेच्या सर्वांक आपल्या मागण्याचो वांटो करता. सुवार्थेंत जेजूचे मागणे ताच्या शिसांनी आनी ताचेर विश्वास दवरतल्यांनी एक जावन आसच्याक वत्तू दिता. सुवार्थेकाराचे मोतींत आपलोसो क्रिस्ती समुदाय आसा म्हणून हांगासर आमी समजूयेत. देखूनच सुवार्थेच्या उतरांनी एका समुदायान बापाक, जेजूक आनी शिसांक सांगाता एकवटावच्या बांदांत आसचें कितलें गरजेचें म्हणून सांगून दिता. आनीकय स्पश्ट तरान सांगचें तर सुवार्थेकारा प्रमाणे संवसारांत क्रिस्तांवां मदलो एकवट आनी अविरोधपण जेजूक संवसारीन धाडलेलो बापान म्हणलें सत जब्बर तरान प्रगट करचें हातेर जाता. तेच परी बापा आनी पुतान एकवटीत आसचें बरी, तांचे संगी जेजूच्या पाटलाव्यांनी एकवटीत आसच्या मुखांत्र जेजूक बापान धाडलेलो म्हूण मात्र न्हय, बगार आपल्या पुताचो केल्ले परी बाप जेजूच्या पाटलाव्यांचोय मोग करता म्हूण दाखोवचें हातेर. ह्या भावार्थाच्या एकवटांत वांटेली जाल्लीं सर्व जेजूचे महिमेन वांटेली जातात आनी जेजून आपल्या बापाची वळख करून दिल्ल्याचो शेवट ह्या मुखांतर जारी जाता. जेजूक बापान धाडलेलो म्हूण सतमानच्यांत बापा आनी पुता मदलो संबंध आनी बापा आनी पुता संगी आमचोय एकवटाचो संबंध उगडापो जाता.